keep counting. 8:15, 8:07, 8:15. बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नामी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक मोग तुमचे सगळे आसूं. तुमकां देवाचे कृपेन पडलेलो दीस आवडटा. आयज आमी जॉमारी बेणी हाचो उदास करता आमी गवल्याचो दीस कसो मनयता. जॉमारी बेणी डायसिसीन पाद्रीचो नमुनो आनी आस्कारी म्हूण पाचारता. जॉमारी बेणी आपल्या शर्मा वरी जायत्या लोकांक ओडून हाडटालो. ताचो एक खेरीत गुण म्हटल्यार तो वरांची वरां कुंसुतरीत बसून लोकांची कुंसारां आयकतालो. एक यात्नीक जावप म्हटल्यार देवाचें व्हडलें देणें. जॉबारी बेनी म्हणून मिसा पेटी परस बुद्धीक व्हडलें कांयच ना. यात्नीक आमकां सदांच मीस समोरतात आनी जेजूचें मास आमकां वांटतात आनी हेर साक्रामेंट दितात. सगळ्या यात्निकाच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासुया. गिरीत भाशेन आमचो पाद्रीगार बदो ओलापो हाच्या खातीर देवाक दिनवासुया. जो वाव तो आमच्या फिकोजेन करता, सोबीत गोंयानां गायता, आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिता ह्या आनी हेर सगळ्या वावरां खातीर देवाक दिनवासुया. आनी जो वाव ताणें हातान घेतला आमचे फिकोचेर करून तो फुडें व्हरून ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवून ह्या क्रिस्ता बलिदानांतल्यान मागुया. बाबडीनो आतांच आमी आयकलां ते भाशेन जुआ मारी बियानी ह्या भाग्यवंत सगळ्या पाद्रींचो उदीक करून फिरगोजांनी वावुरतल्या पॅरिश प्रिस्ट ह्या पाद्रींचो आस्कार घेवना पाचारता. आनी 150 वर्सां ताची मरणाची मोरली त्या दिसा ते वरोस पाद्री खातीर भेटोवन जॉ मारी बियानीक पाप साहेब बेनेदिक्ट सोडावो हाणें सगळ्या पाद्रीचो आस्कारी म्हूण केलें. ताका एक मॉडल कसो ताका फॉलो करून दर एका पाद्रीक ताणें उस्कायलें. भाग्यवंत जुआ मारिबियानी पोत्मे जोडूंक वावुरलो आनी मागण्यांतल्यान आनी त्याग सॅक्रिफायस करून हें ताणें केलें. हेंच दरेकल्या पाद्रीक आमी मागुया आनी पोरचेची सेवा उमेदीन करून बोवाळान करपा मागुया. मागता आयज डेल्विन ब्रिटो आपलो जल्माचो दीस पाळटा, तशेंच नेटी आल्मेदा आपलो जल्माचो दीस पाळटा. देवान तांकां अदीक कृपेन बरोवंक आमी मागुया. आनी मिसाची पेटीक तयार जातना आमची पातकां उठून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सगळ्या देवाक
आनी तुमकां मागून सोडून देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक लागून सोनिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोनिया काकूत कर प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा भाग्य श्वाम मारिया वियानेक तुवें बऱ्या गुवण्याचे उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळयांक तुजेशी परतून हाडून आनी तुजे पोरचेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणीकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी निडयलोय ताची देख घेवन आमचे यादेक जेजू सारके बरे गवळी जावन आनी तांच्या सांगात आमी सगळीं आमच्या भावा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूं सासणाच्या आनंदाक वावरूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तत्रो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना लोगोतीच्या पुस्तकावेले वाचन सोरेस्परान वैद्यसा कोडे उलोवन म्हणलें इस्रायलाच्या पुतांदुवांक हांव दिवंक सोदता त्या खाना देशाची खबर काडून मनीस धाड दोन एका कुलांतलो एक मनीस धाड दोन एकलो कुलांचो फुडारी जावन सोरेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे मोयदेसान तांकां मारणाच्या हराणान सून धाडले 40 दिसां उपरांत देसाची सोदपूस करूंक धाडटले ते परत आयले पारनाच्या ओरान्यांत खादेस म्हणटा थंय ताणें मोयदेसाक आरोना आनी इस्रायलचे पोरचेक सोडून काडली
तांकां आनी सगळे पोरते थंयची खबर दिली आनी त्या देशांत कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. ताणें ताका अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलेल्या देशांत आमी गेल्या. त्या देशांत खरेंच दूद आनी म्होंव व्हांवता. त्या देशाचें उत्पन्न तें, पूण त्या देशांत रावता तो लोक एकदम बोळीश. शारां बोर आसात आनी सरभोंवती दुर्ग बांदून ती गोट केल्या. त्या भायर अनाथाची सोसून आमी थंय पळयल्या. लेगीत प्रांतांत अमालिकेत लोक रावतात. स्थितींत अमोरीत आनी जेबुसेत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारे आनी जॉर्दनाचे देगेक कानारकाराक लोक रावतात. मोयदेसांत भोंवतणी जमलेले पोरते तालेबान जमायले आनी म्हणले, आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत करुया, कित्याक दुबावा मेरेन आमी चिंतल्या. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन उजून आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक आमचे ओन बोलीस हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देशाची ताणें इस्रायलाच्या पुतांदुआंक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडून गेल्या त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितले मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिस्ट आमकां मेळ्ळे, अनाकाची सोसोत, ओरिस्टाची पिटकां. आमी ताचे फुडें सारके तोंड कशें येताल्या आनी ताकाय तशेंच दिसलें. हें आयकून सगळे पोरते आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोंब मारली आनी ती रात रडून सारली. सोरेस्परान मोयदेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही दोश्टी पोरसां म्हजे केन्ना पर्यान गुणगुणटली. तांकां सांग ती म्हजेर गुणगुणटा तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सविस्कर. हांवें आयकलां त्या तुमच्या घराल्या प्रमाणे हांव तुमकां वागयतलों. लग्नोत्तीत केल्या तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसतली तुमी सगळीं. म्हजी तुमकां सांगता, जे देशांत तुमकां पावोवन शिकयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिली, ते देशांत तुमी जिफानेच्या पुता कालेबाक आनी नुनाच्या पुता जोसफ काडून भितर दवरून 40 वर्सां पर्यान ह्या ओरानांत तुमच्या पातकाचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका त्या नोस पोरचे कडेन हांव ते भाशेन चलयतलों. ह्या ओराण्यांत तांचो विनाश जातलो, हांगा ती सगळीं मरतलीं. देवाचें उतोरें. तुमचो जाबा, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. म्हणुया, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केला आनी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विधविधाची पर्वा केली ना. बाबा, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. पूण रोखडीच तांची कर्तुवां विसरली आनी ताची खुशी सोडिनासतना चलूंक लागली. ओरड्यांत आपल्या मोरगोनयांच्यो वाट ताणें धरली. जगलांत देवाची परिक्षा करूंक लागली. बाबा, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. इजिप्तांत तांणी केल्ली वर्ती कर्तुवां कामाच्या देशांत नवरा विकपिता. तांबड्या दर्यांत अजपाचे चमत्कार तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. बाबा, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येतलो, पूण भस्म करूंक आयतो जालो रात पेल्यान काडच्या. ताचे खातीर विनोदी करूंक ताचे मुखार जालो उबो. मोयदेस ताणें विचून काडलो. बाबा, तुजे पोरकेचो तूं मोग करताय सोरेस्परा, तर मोदोय उगडास कर. उबी रावया. Soy, 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 Sobespora. Soy, 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 Sobespora. Soy, Sobespora, soy, Sobespora.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुझे सगळे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो आनी खानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन मोशी उयेल मारली. सायबा, दाविदाच्या पुता मोशीका क्रोध कर. मोशे दुबेक देवचार जगोर पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन श्रीस ताचे कडेन अशें परातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पोटी पाळून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळया सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दुनयाच्या मेजावेले दोंडीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना पोटी पाळून जेजून तिका म्हळें, मागी गोड तुजो बाबार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची दूख तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता Obrido, आयज आमी बागयोत शो मारिबियांनी हो यादनिकाचो प्रास करता. 1786 वर्सा लियोन, फ्रांस ह्या गांवांत तो जल्मलो. त्या उपरांत 3 वर्सांनी थंय फ्रेंच रेवोल्युशन जाल्लें 1789. आनी ह्या काळार बाबडीलो तो जल्मन उपरांत व्हड जाता सिमिनारीन भितर सरलो तेन्ना फ्रेंच रेवोल्युशन जातालें जालो म्हणटच जायते बदलाव आसले. आनी असली परिस्थिती आसली की चर्च प्रॉपर्टी जायती इगोर्जेची स्वात आसली गव्हर्मेंटान घेतलेली, आपणाची केल्ली ताब्यांत. जायत्यो रिलिजियस ऑर्डर आसल्यो, संस्था आसल्यो, त्यो सगळ्यो डिजॉल्व करून उडयलेल्यो. जायते जाणांक थंय पिडापिडूय कमेस जालेले. सिवील कॉन्स्टिट्यूशन तांचें आसलें तेन्ना तें बदलून थंय पाद्रीक हेर दुसऱ्याक बेश्टे कामदार कशें केलेले. आनी असले सुवातेर जंय पाद्रीक इगोज मातेक मान नासलो तेन्ना ताचें शिकप चलतालें. आयज काल लोक आमचे पोरजेक हांगासर पाद्रीक मानून घेतात. एक एकलो पाद्री एक एका घोराब्यांनी आपलो फामिलीचो वांगडी कसो आख्खी फिरगोज बांदून घेता. पूण त्या काळार तशें नासलें. थंय फ्रेंच रेवोल्युशन जालां तेन्ना उपरांत पाद्रीक मान नासलो, गव्हर्मेंटान हे भशेन केल्लें. तेन्ना अशें शिकतना बागयोत शिवा मारिबियांनीक तितलें सोंपें जावन पाद्री तो जावपाक शिकपान उत्सुक नासलो. ताका शिकोवंक जायनासलें, आगोडाय लागताली. लॅटीन भास ताका शिकोवंक आगोड लागतालें. आनी त्या काळार सगळीं सिमिनारीचें शिकप लाती भाशेन आसलें. एंट्रन्स एग्जाम सिमिनारीन भितर सरपाक फेल जालो. आनी तरी आसतना असो देवाच्या आदारान आनी दुसऱ्यांच्या सहकारान फुडें फुडें गेलो. आनी वचोन शिकपान म्हणटच तितलो हुशार नासलो. एका खेड्या गांवांत ताका धाडलो, आर्स ह्या गांवांत, जंय सुमार 230 लोक सुमार आसलो. आनी जिवीत सारकें तांचें नासलें. हांगा मान नासलो. जेन्ना तो पयल्या दिसा थंय भितर सरलो तेन्ना जायतीं वरां निबीर रावन एक पणजेचे कोवेटकर प्रमाणे खातीर तो वावुरलो. हो मागलें ताणें. इस्पान ताका धाडलो तेन्ना म्हटलेलें, तूं जे सुवातेर वेताय थंय त्या लोकांक देवाचो मोग ना, म्हणटच तूं वेताय त्या देवाचो मोग काळजान घालो
आनी जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना ताणें मागणें केलें सायबा हांव हांगासर आयलां जाल्यार हे पोरचेचें खबरदार करूंक ताका करूंक जाल्यार म्हाका कितें भोगता तें भोगूं दी, म्हाका कितें साफर जाता तें जावं दी, पूण तूंच म्हाका एक बोड दी, तांकां नवें जिवीत दी. बाबडीलो जेन्ना थंय तो गेलो तेन्ना लोकांनी ताका मानून घेवंक ना. कांय पावटी लोक ताचेर उलोवंक लागलो, कांय पावटी पेटिशनां पासून काडली ताचेर ताका परत धाडचो म्हणून. ताणें तो पेटिशनाचो पेपर मागून घेतलो आनी आपणेंय सायन मारली ताचेर. पूण इतलो वेळ बाबडीलो तो पोरचे खातीर दिवंक लागलो की 3 वस्तू आयज ताच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें म्हळ्यार पास्टरल झील, मॅन विथ अ झील फॉर द सोल्स. दुसऱ्यांचे ओतमे जोडूंक ते परत हाडूंक ताचें हें विसाव जालें. हें पयलें. दुसरें बाबडीलो हें करता तेन्ना तो जायतीं वरां 14 वरां कन्सोलरीन बसतालो, तितलींच वरां मागणें करतालो. 14 वरां बसप आनी लोकांची पातकां आयकून तांकां खबरदार करप. कित्याक हो लोक लयच वचपाचो तांचो गांवचो, ल्हव ल्हव ताची खबर दुसऱ्यांक पावली, ताचो एडवायस कितें तो पावलो आनी लोक जायतोच येवंक लागलो. उपरांत बाबडीलो आमी जाणा हो खेडो गांव 230 लोक आसलेलो. थंय गव्हर्मेंटान रेल्वे घालून थंय स्टेशन पर्यंत गेलें, इतलो लोक जावलो. जायतीं वरां तो मागण्यान सादतालो म्हणटच कांय पावटी पातोक सांगच्या आदीं पर्यंत मनशाचें पातोक पडपतालो आनी कांय पावटी कन्सोलीन बसून आपुणूय रडटालो. लोक ताका विचारतालो तूं कित्याक रडटाय फादर? आनी म्हणटालो तो तूं रडोनाय देखून आयज म्हाका रडूं. कित्याक ताकाय दूख भोगतालें, कित्याक हो आत्मो पिड्यार जाता. कसलो भाग्यवंत पाद्री जेन्ना वावर करतालो तेन्ना ही पास्टरल झील फॉर द सोल, गवळीक उर्बा कसली घेवन जीवन. दुसरें बाबडीलो मागणें ताचें. जायतीं वरां मागण्यांतल्यान देवाक लागीं आसलो आनी मागण्यांतल्यान लागीं आसलो आनी मागण्यांतल्यानूच ताका हें बळ मेळटालें. आनी तिसरें बाबडीलो तो पेनन्स करतालो, जायते त्याग सॅक्रिफीस करतालो, कुडीचे त्याग. कांय पावटी जेवण ताचें बेश्टे उकडलेले पोटाडे असले खावन देवाक लागीं सावन त्यागांतल्यान तो वावरतालो. आयज ह्या भाग्याचो आमी उल्हास करता तेन्ना आमी मागुया आमच्या यादनिका पासून. जायते यादनिकी वावर करता बरो, पूण कांय पावटी आमच्याय जिवितांत असलें रिलॅक्सेशन कशें भितर सरता. मॉडर्न सायकोलॉजी कशी थोडी कोणे आमी घेवन जियेता तेन्ना ही उमेद दवरता पाद्रीक मागण्याचे मनीस जावन आनी दोडगोड करून ह्या वरवीं हो भाग्यवंत जो आस्कारीक कसो आमकां दिल्लो आसा तो आमी ताचे पावलांनी आमी चलूं. तेच बरोबर बाबू आयज शिशू वर्तमान आमकां उगडास करता. ही वस्तरी एक आवय ती फाटीं रावना जेजू लागीं हो फेवर मागूंक आनी मेवळ्ळ्या बगर तिका थार ना. जेन्ना जेजू लागीं मागता तेन्ना मोशे विवेक देंवचार बसता, जोबर पिडार पेट दिता, ताणें एक जाप काडली ना, जेजून एक जाप काडली ना. कांय फावटी आमी मागणें करता आनी देवाचो जबाब आमकां केन्ना मेळना. कितलेंय मागता देवाचो जबाब मेळना. जेजून एक जाप काडली ना, पूण उपरांत ती मागताली ते हांव सुबेज जेजून दिलें. असलो ह्यो वस्तरेचो भावार्थ आमकां मागता. जो मारी ज्ञानी भावार्थाचो मनीस, ही वस्तरी भावार्थाची मनीस आमकांय भावार्थाचो म्हणूंक शकता. आनी ज्यो कितें आमच्यो चुकी आसा त्यो भोगसून आमकांय असल्याच भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार चलय अशें जाता. Vittoria Velarde Kavya, C38, page 44, C38.
Moje हाथ घे, मोजे पाय घे, स्वीकार आता कशे. तुझो मोयको, शुको बोसो नागिरू. Moșa va vorbi de moșa tu ce bolidan să predade pe bărbat, m-a dat o să le înseamnă magar. प्रार्थना सोर पदवीदार आणि भोव वाडते देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक पर्यंत समर्पून तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या काल तुझ्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बांदुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रांनी शासनाच्या देवा सर कड्यान सर तांचे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ज्यो आमी ज्ञानी तुज्या भक्ताच्या मनात ते परब समरून बघून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवड आयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशमेर गोश्ट मरण सोसोवपेच्या आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसवर समोरची. तेच वेळी जेवण जातो आसतना काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपल्याक पियेयात. ही मोशा रोवपाची कास नव्यानी सासलेली कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत देवा रावतले. ही मोशा उगडासाक करात. तिसरो उद्गार घेवन प्रवर्तन करतोया तुज्या
Bapak Cica Mona Sani Punoshwan Pransani Bhakti Premrasmita Anojmita Sonali Sudmani Chika Sika Sumanvita तुझे कार्यों में तुझी सेवा करूँ का उनका फलों के लिए देखूँ मैं तुका देखवास्ता आणि जे रुची पुढे रोग शोधल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या व्याख्याय केवळ म्हणून आम्ही नम्रताय मागता सर्वेश्वरांगे प्रीतीने चेरवीस सालाने तुझे पवित्र सभेचा ग्रास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या भगिनी बाबा फिरतणारे आमच्या गवळी बाबा सगळी आधी वर्गाबरोबर तिका प्रीती मोगान वाढली पुनर्जीवनपणाचा बरोबर दोडलेल्या त्या आमच्या भावपणीची कापूर कर तांकां तुझे इश्टागतीर मेल्ल्या समस्तांक तुझे पोट सोडीत तुका मोडपणे फावो कर आम्हा समस्तांची दया करपाक मागता आयज वाडदीस समोर उरतल्या जाल्मन बेटो याची आल्मेदा आनी हेर दिसली आपलो वाडदीस समोर उरता तांचे तुजो आशिर्वाद घालपाक मागता आनी वारकरी देवाची माई संगाती मागीर धरून तुका आनी सर्व तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवली तांच्या संगात तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या आमकां त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत परवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंदाची आज्ञा मनात धरून तांचे शिकयलेले प्रार्थना बरोबर पळय आमच्या बाबा सर्वेस्परांसोर वायटांतले आमकां निवार दया पुण्या जिवितांत समजपणे आमकांनी सगळींचे सुखाकरे आमच्या सुवर्णराज्य क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता तर आमकां ती उदार काकृती सर पातकांतले सजय आनी सर आकांतांतले वाटाय सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दवरता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या प्रवर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे कशे परमणे तिका शांती दिया तूं तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजवण चलयताय सासणाच्या सासना सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती ही देवाची शेळी वस्त जेजू भाग्याच्या मार्गाने ताका परगटलो आनी दुसऱ्याकूय ह्याच जेजू सोशी हाडून तो वावरलो वस्त जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका आमी घेता ती सुभागी प्रसन्न गीत काव्य D38 page 68 D38 ी
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवान शिवा मारिव्यान तुझी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणेक संतोसाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोखड्याच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. बाबडिलो, जें तुमी म्हजे खातीर करतात केलां करतात आनी उदीक करून जाय त्या भासांनी पाद्री सभे म्हजे सभे जो मोग तुमी दाखयला तो आनी उदीक करून खेरीत भाशेन तुमच्या मागण्यांनी आमचो उगडास करतात. ह्या सगल्या खातीर हांव तुमकां काड सांगता एक वाचता जे तुमी आयच्या दिसा खातीर आनी सगळे कोणाचें नांव घेनासतना सगळ्यांक तुमकां एक वाचता. सर्वेस्पोर तुमचे समे आसूं. सोर मुर्गा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेफात गीत गावया. F6, page 88. F6. Jesus